आमी खाली सांगला ताका गोंयकारांक जे टॅक्सी ओनर आहा आनी जे ड्रायव्हर आहा हांकां सांबाळपाची गरज आहा इतलेंच सांगलां. तेजे वयर ना. तेणें चीफ मिनिस्टरान तेणें हेचेर डिसिजन विदीन 8 to 10 days दिता सांगला. बिफोर गणेश चतुर्थी तेणें सांगलां आपूण हो विशय मेकळो करता म्हणून. हायकोर्टाची ऑर्डर आहा. तेजे भायर खूब जाण टॅक्सी ओनर म्हणटा आमी ॲप बेस्ड टॅक्सी घालपाक रेडी आहा म्हणून. म्हणजे ॲप बेस्ड मिटर. So it is not connected to the engine or any of the wires of the taxi, because minute you tamper with that your insurance claim is nil. जर तुजो गाडयेक कितें लागलो, स्पार्क येयलो, उजो येयलो आनी कितें जालें, इन्शुरन्स क्लेम तुका सेटल जावची ना अशें इन्शुरन्स कंपनीचें म्हणणें आहा. सो डोंट टॅम्पर विथ आवर वायर्स. सो ॲप बेस करी जाल्यार एकदम बरी जाली. डिजिटल मिटर जो आहा जो आयज हायकोर्टान म्हटला, हायकोर्टान परतून येवन सांगला दॅट इज वीथ द गव्हर्मेंट टू डिसायड वेदर इट इज टू बी डिजिटल, वेदर इट इज टू बी ॲप, वेदर इट इज टू बी एनीथींग एल्स. सो आमच्या गोंयकाराक फ्री मिटर मेळचो. पूण हायकोर्टाची ऑर्डर आमी पालन करपाकूच जाय. म्हणजे वी हॅव टू फॉलो द हायकोर्ट ऑर्डर. बट आतां कसो मिटर जावचो, ॲप बेस्ड काय डिजिटल, तें सरकारान तेजेर CMान सांगलां आपूण 10 ते 12 दिसांनी आपूण हें क्लियर करता म्हणून. आमकां सांगलां बिफोर गणेश चतुर्थी आय वील सी दॅट वी वील क्लियर दीस इश्यू. अँड माय रिक्वेस्ट टू हिम इज दॅट टुडे आवर गोवन डजंट हॅव द मनी. सो इफ यू आर पुटींग द मिटर तांकां 1000 रुपया घे, उरलेले 10,000 सरकारान बेर करचे आनी डायरेक्टली बेर करचे. तेणी पयलीं 11,500 रुपया फारीक करून मागीर तांकां 4,000 येतले आनी फुडल्या वर्सा 4,000 येतले. दॅट इज रॉंग. I don't agree with that. We stand by our local people who are the owners of taxi and who are standing on their own feet. तेणी धंदो जो घातला तेणी आपले पयशे बँकेन घालून मार्जीन मनी घालून तेणी लोन घेतलेलो आहा. कोणें आपले घरचे भांगार पासून घाण धरून गाडी घेतलेली आहा. सो ह्या लोकांक आमी आयज सांबाळपाची गरज आहा. कॅबिनेटान कॅसिनोचे बद्दल कितें ना, कांय ना. उगडपाचें कितें कांय ना.